आयला आनी हांवें पळयलें बाबा कितें जालां तेंच्यांनी स्वता पळयलें की तें म्हणपाक की हांगा एक कोण तरी सहकारी पंपा कडल्यान स्पिडीन आयला हो वेस्पा स्कुटरवालो आनी ती ओला स्कुटर आसा पळय ती 2 चलयो आशिल्ल्यो त्यो ताजे रंडणी मारली आनी ती स्कुटरीची परिस्थिती पळयल्या न्ही कितें म्हणजे ही खंय तरी रॉंग सायडीन तो स्कुटरवालो कंप्लीट रॉंग सायडीन आयला आनी ताणें तेजी गाडी मारला अशें ताणें म्हाका सांगलें सगळें डिटेल आनी आमच्या CC कॅमेराचेर दिसता गाडी स्कुटर अशी येतात कळ्ळें तुमकां सो ते वेस्पाचेर भयंकर स्पिडीन आशिल्लो विदाउट हेल्मेट आशिल्लो 2 जाण आसले ते 2 जाण आशिल्ले आनी ती 2 जाणां आशिल्ले तातूंतले एकटे म्हाका दिसता ऑन द स्पॉट आनी तो चलो ऑन द स्पॉट हें जाला हांगा आनी मागीर 2 जाणां हॉस्पिटलांत गेलीं बेतोडा जंक्शना कडल्यान जो बायपास सुरू जाता थंय आनी ह्या बायपासाचेर आतां आमी पळयता तो एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा हांगासर भितर 2 टू व्हिलरां मदीं हो अपघात जाल्लो आसा अशें कळटा की एका टू व्हिलरचे 2 चेडवां बसून रायट सायडीन वयताले जाल्यार फुडल्यांच्यान रॉंग सायडीच्यान 2 जाण चेडे फास्ट स्कुटर घेवन येयले आनी एकदम तेंच्या समोरा डायरेक्ट मारली तितूर जी चेडवां चलयताली तितूर एकले चली त्या स्कुटरवेले एक्सपायर जाली जाल्यार जे रॉंग सायडीच्यान येवन डायरेक्ट फेस टू फेस मारलेली तितूंतलो तो एक चेडो जो आहा तो एक्सपायर जाल्लो आसा जी चली मेल्ली आहा ते ईशा गांवस हे जे आहा ते 70 रावपी आनी हे टिचर म्हणून प्रोफेशन आसल्याचें आनी त्याच प्रमाणे जो भुरगो मेला तेजें नांव आसा आदित्य देसाय वय 21 हो रावपी हांगासर बेतोडा आनी बाकीची जी 2 जाणां आसा ती सद्या सिरियस अवस्थेंत आसा आनी ती सद्या GMCन तेंचे उपचार चालू आसा फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।